चलयामी घरा देवाच्या मेळयामी बांधा ते पोटाच्या संगी क्रिस्तामच्या सोम्याच्या पेटोया बली देवाक मोगाच्या क्रिस्ता जेजूचे मरण समरमता ताच्या पुनर्जीवन पण परगडता ताच्या येण्या आम्ही यात्रेता मिस्तेर मोगा सोहोणी आळता चलयामी घरा देवाच्या मेळयामी बांधा ते पोटाच्या संगी क्रिस्तामच्या सोम्याच्या पेटो या बली देवाक मोगाच्या आईच्या मिसाक ते साबा देवादीन क्लारा पेरेराच्या आत्म्या बसोत मीस पेटयता डॉल्फी मिरांद आनी कुटाम मदर तेरेजा वाडो पुलगोद्रींतल्या आत्म्या बसोत मीस पेटयता जुलियाना कुटिनो ल्हान फुलवाडो आनी आईचे हे मीस आमच्या सक्कडांच्या आमच्या फिरगजेच्या सर कुटुंबांच्या सर सान्यांच्या इराद्यां बसोत जावन आसतलें देखून आमी आमच्यो गरजो एकामेकाच्यो गरजो आमच्या कुटुंबांच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरया आनी हे मिसाच्या बलिदानाक आमकां आमी तयार करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो। मोगाच्यानो एक कुटाम जावन ह्या योंकरिस्ताच्या मेजा बोवारे आमी सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती आमची काळजां मनां सदांच नितळ दवरूंक आनी सोम्याच्या राजाचे बरे आनी खरे नागरीक जावंक आपोवणें दितात। वायट संगतींनी आनी वायट चिंतनांनी बरोवन गेल्ली आमची काळजां मनां आमी नितळ करया अशें सोम्याच्या सर्गीच्या राजाचे खरे नागरीक जावया ही कृपा जेजू लागीं ह्या योंकरिस्ताच्या बलिदाना मुखांत्र मागया। रेग्रो नियमा हे सर्व आमकां गरजेचें पूण ताच्याकी गरजेचें त्या रेग्रांनी त्या नियमांनी कितें आटापून आसा तें आनी जर तर रेग्रो नियमा खाली नांवा खातीर आमी पाळता जाल्यार आमी रेग्रो नियमाचें महत्व नेना त्या खातीर आमचें जिवीत तशेंच उरता। आज प्रस्तावनांत आमी आयकल्ले बरी आमकां जर तर ते नियमा रेग्रो आमचे आत्मे नितळ करना जाल्यार तें व्यर्थ। त्या खातीर आज ह्या मिसाच्या बलिदानावळी आमी मागया रेग्रो नियमा आमी पाळता आसतना आमचे अंतस्करणान ते पाळूंक आनी जें कितें आमी पाळता तें अंतस्करणान पातयोवंक गरजेची कृपा मागया। हे मिसाचें बलिदान आमी फावत परी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सर पददार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट जारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध। ह्या पसत घेवन सदांच संवकार मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता। सर पददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो। आमेन। सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया
संसर्गी आणि शांतिकाच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वर देव सर्वपुत्रीला देव बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सौम्या देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप करताय आमची काकुत्या तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रात्म्या संगती देवबापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर पददार देवा आमच्या मोगाळ बापा सर संपूर्ण देणी तुझे तावन उपजतात आमची काळजां तुझ्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी ओपून वाडय पोसून वाडय ती जतनायेन राख आनी मैपासान बाळगून दवर आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन. द्वितीय नियम पुस्तकांतलें वाचप तवळ मैजे लोकां लागीं उलोवन अशें म्हणूंक लागलो आनी आतां हे इस्रायला तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्वर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आज दितां ते कायदे आनी नियम आयका आनी ते पाळा जे कितें हांव तुमकां फरमायतां तें तुमी ताका कांयच सडीस मेळयनासता वा कांयच उणें करिनासता पाळोवंक जाय आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या आदेशा प्रमाणे जशें हांवें तुमकां फरमायलां तशें तुमी चलोवंक जाय ते सत्रेन पाळा आनी अशें तुमची जानवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया ह्या सर कायद्या विशयांत आयकून लोक म्हणटालो हे वर्ते पोरजेक असली जनवाय आनी शाणेपण हेर खंयच्याय पोरजेक ना आमी सर्वेस्पराक केदाळा उलो मारल्यारी तो आमचे लागीं आसा सर्वेस्पर आमचो देव आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसात हांव आज तुमचे मुखार दवरतां त्या सगळ्या धर्मशास्त्राक समासम आसलेले धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्रांक आसात देवाचें उतर हें देवाचे उडपकार सर्वेश्वरा तुझ्या पवित्रंबाक पुष्टी करूं कोणाक पावो जाय सर्वेश्वरा तुझ्या पवित्रंबाक वस्ती करूं कोणाक पावो जाय जो कोण नितळजीनी जियेता न्यायनितेन चलता काळजांतावन सत्व उलयता आपले जिबेन पेल्यासो
निस्कुचार उलयना असल्यांक फावो जाता सर्वेश्वरा तुझ्या पवित्रंबात वस्ती करू कोणाक फावो जाय जो कोण पेल्या कसलोच अन्याय करिना शेजाऱ्याचे नाव पाठ करिना जो कोण अनव्या मनाक कंटाळटा देबिरांतेच्याक मना लेखता असल्यांक फावो जाता सर्वेश्वरा तुझ्या पवित्रंबात वस्ती करू कोणाक फावो जाय सर्वेश्वरा तुझ्या पवित्रंबात वस्ती करू कोणाक फावो जाय सान जाकोबाच्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणें सर्गींतावन येता सगळ्या उजवाडाचें मूळ कारण जावन आसलेल्या बापात हांव तें देंवोन येता त्या बापा तें बदलावण ना बदलावणेची सावळी लेगून ना ताचे सगळे रचनेन आमी प्रथम फळां जावच्याक आपल्याच कुशेन सताच्या उतरां मारिफात ताणें आमकां जल्म दिला देवान तुमचें तें लायलां तें तुमकां तारण दिवंक सकता तें उतर नम्रतायेन घेया देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय नांतर तुमकांच तुमी फटयतात देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म हो अनाथांक आनी विधवींक तांच्या गरजांनी पावचें आनी संवसाराच्या वस्यांतावन पयस रावचें देवाचें उतर हें देवाचे उळप कर Alleluia, 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 Alleluia. ताचे सगळे रचने प्रथम फळां मी जावच्या ताचे स्वंत कुशेन सताच्या उतरां मारिफा बापान आमकां रचला Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. एक पोटी जेरुजलेमांतल्यान आयिल्ल्या फारिजेवांचो पंगड आनी शास्त्रां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले तवळ ताच्या शिसां मदले थोडे बश्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात तें तांणी पळयलें. फारिजेव आनी जुदेव सक्कडी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजा प्रमाणे परत्यान परत्यान हात धुल्या शिवाय जेविनात. पेंटे सलाख वचून आयल्या उपरांत नाल्या करीत ते जेविनात आनी ते पाळतात तसल्यो हेर सभा रिवाज्यो आसात. कोपां मोडक्यो आनी काश्याचीं आयदनां धुवचीं. तशें जाल्ल्यान फारिजेवांनी आनी शास्त्रांनी जेजूक सवाल केलें तुजे शीस पुर्वजांच्यो रिवाजी पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगूंक लागलो कपट्यानो सहज तें इजाया प्रवाद्यान तुमचे विशांत प्रवाद करन म्हणलें. ही पर्ज आपल्या वोंटांनी म्हाका होगळाप दिता तरी तांचें काळीज म्हजे तावन पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें. खरी शिकोवण म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. परत्यान एक पोटी जम्याक लागीं आपोवन जेजू सांगूंक लागलो
आयका तुमी समेस्त आनी हांव तुमकां सांगता तें समजून घेया. भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना, पूण मनशा तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजांत तावन भायर सरता तें हें खोट्या आलोचन्यो, प्रद्वार, अनैतीक संबंध, चोरी, खून, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपण, कपटीपण, बासकळपण, मसर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण ही सर वायटां मनशाचे भितर तावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावां भयणीनो, दोग जाणी इश्ट आसले आनी तांचे पैकी एकलो ताका साबाची फॅक्टरी आसली. मनशाक धुवन नितळ करूंक तो करतात ते साबू ताच्या फॅक्टरींत तयार जाताले. आनी एकलो मनीस देवाचें उतर लोकांक दितालो, ह्या प्रसंग कर्ण तो जियेतालो आनी ताचे शिकोवण आयकूंक सबार लोक येतालो. हे दोगी जाण सांगाता मेळ्ळे. सांगाता मेळोन एका सांजेर वॉकाक म्हणून भायर सरून गेले. भायर सरून वेता आसतना तांचे मदें तर्क वितर्क चल्ले. तांचे मदें आयतीं सालतीं घटना ती तर्काक आयलीं. तशें सकड संगती विशयांत ते तर्क करूंक लागले. आनी हो साबाची फॅक्टरी आसलो म्हणलो, आज संवसार कितें जाला. तूं पळयताय, हांव पळयतां, संवसारार थंयसर एकामेकाक खूण चडल्या, एकामेका थंय मारचें फारचें चडलां, चोरी करचें चडलां, अत्याचार चडला आनी बायलांचेर आनी भुरग्यांचेर अत्याचार सोडूनच आयला. आनी तशेंच मनशाक सत म्हळ्यार कित्याक म्हणलें गोत्तुना ते फोटी मारून जियेतात. हें सर्व कशें जालें. तुवें तांकां सद्दां शिकोवचें व्यर्थ न्ही. त्या मनशाक देवाचेर तितली पातयेनी नातली त्या साबाच्या फॅक्टरीच्या मनशाक. आनी तो तितलें म्हणलो आनी हो मनीस देवाचें उतर दिता तो मनीस ओगच रावलो. ताणें कांय ताका रिएक्शन दाखोवना, ताचे कडेन तर्क करूंक ना. आनी तशेंच ते मौनपणी थोडो वेळ चल्ले आनी थोडो वेळ चलोवन इल्ले मुखार येता आसतना थंयसर एक भुरगें मातयेंत खेळचें तांकां दिसून आयलें. मातयेंत तें खेळ्ळां आनी सुवीत भुरगें तें, गोरेंच भुरगें. आनी माती सगळी ताच्या माथ्यार आसा, तोंडार आसा, हातां पांयांचेर, ताच्या वस्त्राक सगळी माती आसा. आनी हो कोण आमचो सुवार्थेकार म्हणलो, पळय कितें जाल्यार कितें, हे भुरगें पळय इतलें सोबीत आसा, तें सगळें मातयेन भरलां, तें क्लिनन्स ना. साबू कोसलो आसल्यार कितें क्लिनन्स ना. पळय हें जावन आसा वास्तवीक संवसार म्हणलो. ते दाळा त्या मनशाक कितें म्हणचें म्हणलें कळ्ळें ना. मागीर तो म्हणलो तें भुरगें तशें मेळ्ळें आसा वय, पूण मेळ्ळें आसल्यार ताका साबू एप्लाय केल्यार मात्र, साबू ताणें उपयोग केल्यार मात्र तें नितळ जाता, नातल्यार नितळ जायना म्हणलो तो. वय करेक्ट तुवें सांगलें. हांव प्रसार करतां देवाची शुभ वार्ता आनी देवाची शुभ वार्ता हांव परगट करतां. परगट केल्लें खाणान ह्या खाणान घेवन ह्या खाणान सोडलें जाल्यार तातूंत कितेंच फायदो ना. जें कितें हांव सांगतां तें ताणें खाणान आयकजय, ताच्या काळजाक वरिजय, काळजांत तावन ताणें बदली जायजय. ते दाळा मनीस कुणी करची सोडता, अत्याचार करचो सोडता, प्रद्वार करचें सोडता,
चोरचें सोडता मोस करचो सोडता आनी हर एकल्याक आपलो भाव भयण म्हूण लेखता. कळ्ळें गी तुका म्हणालो. तेय वय म्हणालो. तर आज आमी ह्या गटानांत आयकल्ले ल्हानशे गटांनी आहे आनी त्या गटानांत सतत संगाती दोगी जाण एकलो देवाचेर पातयेवचो आनी एकलो देवाचेर पातयेनातलो. एकलो देवाचेर पातयेनातलो साबाची फॅक्टरी उक्ती करून ताणें केल्लो साबू तो ताणें वापरलो जाल्यार मात्र मनशांक नितळ तो करता, नातल्यार नितळ करना. साबू थंयच आसता, मनीस मेळो जाल्लो मेळोच आसता. आनी तशेंच देवाचेर पातयेवचो मनशान देवाच्या विशांत लोकांक तिळशिलें जाल्यार, लोकांक कळयलें जाल्यार ते जाल्यार कितें जाता, तो लोक तांचे इतल्याक आसता, तांचे थंय कितें बदलावन आसना. ताणें आयकल्लें आयकता तो सोडता, ताच्या अंतस्करणाक वचना आनी थंयसर ताचें अंतस्करण मेळ्ळें आसलें तें मेळ्ळें नितळ जायना. दोनी संगतींनी एकच वाट आमी पळोवयेत. तें जावन आसा जें कितें आसा ताची वापर केल्यार मात्र त्या दाळा मनीस नितळ जाता भायल्यान आनी मनीस नितळ जाता भितरल्यान. हें दोगांतावनी दोगां मनशांतावनी आमी शिकेत जाल्लें लिसांव. आयच्या दिसा आमी पळयलें वांजेलांत ते फरिजेव आनी शास्त्री ते पयल्या वाचपांत आमी नियमां पळयलीं. थोडीं मोइजेन तांकां नियमां दिल्लीं आनी नियमांत द्वितीय नियम पुस्तकांतलें तें लोकां कडेन उलोवन मोइजेन सांगलें जें कितें तुमी आयकतात तें देवान सांगलें, त्या खातीर ताका कितेंच खुडसूंक तुमी नजो आनी ताचे तावन कितेंच कळवूंक नजो. जें कितें देवान सांगलां तें बऱ्या तरान पाळी जाय. कित्याक तें पाळले वरवीं तुमच्या आत्म्याक सडवण मेळटा, तुमी बरे जातात आनी सरस्वराची भुरगीं म्हूण तुमकां सांगतले. देखून तो मनीस त्या बऱ्यापणाक विशयांत मोइजे त्या बऱ्यापणा विशयांत उलोवंक लागलो. आनी हेच शास्त्री फारिजेव ते रेग्र नियमां ती कितें आसात ते आसा तशें पाळटाले, आसा तशें पाळटाले, पूण ताचो अर्थ समजनातले. तांच्या अंतस्करणाक भितर वचोंक तांकां नाका जाल्लें आनी त्या खातीर ते अनितळच आसताले. तांचें अंतस्करण नितळ केदींच जाता नासलें आनी जायनातलें. हांव बिदार आसलो, बिदार एक हांगासर वांजेलान सांगले बरी त्यांनी कोपां आनी मोडक्यो आनी पुरा भायल्यान नितळ करताले, भितरल्यान कितें आसा तें तांकां कळीत नासलें. आनी तशेंच पेंटेसालाक गेल्या उपरांत हात दिवन त्यो जेवताले, न्हांवन जाल्या उपरांत मात्र जेवताले, तें सकट ते पळयतात. बिदारांत एक नियम आसा तांचे हिंदुवांचे आनी तें जावन आसा कोणी मोरनाक वचत जाल्यार मोर्न जावन फाटी येताना ते बांयच्या खाट्याक येताले. बांयच्या खाट्यार थंय कोणपणी आसतालीं, उदक काण नासची, उदक व्हड नासची आनी तांचे कडेन सांगताले 1-2 कळशे उदक वत म्हाका. आनी तो मनीस वचून थंयसर तकली बागावन रावतालो आनी ताच्या तकलेर 2 कळशे उदक काण ती कोणी थंय आसलीं घालतालीं आनी ताच्या उपरांत तो घरा वयतालो, भितर वयतालो आनी ताची कामाचेर तो मग्न जातालो. तांकां गरजेचें आसलें, तांणी नायजय आसलें, तांणी आयल्या उपरांत मोरनातावन आयल्या उपरांत नायजय आसलें. न्हांवचें म्हळ्यार 2 कळशे उदक माथ्यार घाले, आंगार घाले आनी तें तांचें नाण. आंग घासिजे म्हूण ना, नितळ जायजे म्हूण ना, पूण तांची नितळाई ती खाली नांवा खातीर मात्र. तेंच आज फारिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजू ते करताले आनी जेजून तांकां पॉयंट आवट केल्लें या तांकां दाखोवन दिल्लें तितलें मात्र. तुमी भायर वतात आनी पेंटेसालाक गेल्यार भितर येवन न्हातात आनी न्हांवन मागीर जेवतात. जर तर कितेंय मेळ्ळें आपडलें जाल्यार न्हातात आनी उपरांत जेवतात.
कितें उपकार जर तर तुमचें अंतस्करण नितळ ना जाल्यार ताचे तावन कितें उपकाराक तुमकां पडत म्हणटा सोमी आनी तशेंच ताच्या त्याच उतरां तावन आमी समजून काणगे जाय मनशाची नितळाय न्हय तो नाल्ल्यांत या ताचें आयदनां धुल्ल्यांत बागार ते बरें करणं क्लीन करणं आपल्या त्या देवाचें उतर आपल्या काळजांत व्हरून अंतस्करण नितळ केल्यार मात्र तें बऱ्या तरान त्या मनशाक नितळ करूंक तें शकता. आज मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर आमकां थोड्यो संगती दिल्यात. मनशाक जें कितें भितर वता तें मेळयना पूण मनशांतावन भायर येवचें ताका मेळयता आनी कितें भायर येवचें कितें जावन आसा आनी तें जावन आसा खोट्यो आलोचन्यो त्यो भितर तावन येतात. प्रद्वार एका मनशान चिंतल्या शिवाय ताका प्रद्वार करूंक जायना. अनैतीक संबंध आसा करचो जाल्यार तो अनैतीक जाल्यार ताणें पयलें चिंतीचें त्या विशयांत ताच्या मोतींत झरयचें तें करना जाल्या उपरांत मात्र अनैतीक संबंध येता. चोरी जाल्यार तशेंच पेल्याच्या वस्तूक आशा करी जाय. व्यभिचार जाल्यार तशेंच दुडवास खोटेपण कापटीपण बासकळपण मोसोर निंदा गर्व हे सर्व संगती मनशाच्या भितर आसात आनी त्यो भायर आयिल्ले ते दळा हेरांकी मेळयतात ताकाय मेळयतात. हें जावन आसा जेजून आमकां आज सांगची ती उतरां आनी त्या खातीर आमी पयलें आमची रांदप आनी पुरा लांकडाचे रान्नीर करताले हांव मातयेच्या रान्नीर करताले हांव. ते दाळा आमची आयदनां मातयेची जावन आसली मोडकी जावंक पुरो या कुंडलें जावं पुरो मातयेची जावन आसलीं. ते दाळा आमी भितरल्यान बरें करून धुतले हांव भितरल्यान बरें करून धुतले हांव. बायल्यान कितलें धुल्यारी तें काळेंत कित्याक करी लागताली सदांच रान्नीर दवरता आसतना करी ताका लागताली देखून बायल्यान मस्त जुंक आमी वचनातले हांव इल्लेशें घासतालें हांव घासून सोडतालें हांव पूण भितरल्यान बरें नितळ करतलें हांव बरें नितळ करतलें हांव. गोबोरगी या पावडर कितें नितळ करचो तो घालून बरें घश्टितलें हांव खात्यांनी आनी खात्यान घश्टिल्लें तें आयदन भितरल्यान नितळ जातालें. परत्यान रांदपाक तें वापर येत आसलें पूण बायल्यान तितलें नितळ जायजें म्हूण नातलें. कित्याक म्हळ्यार परत्यान तें करयेक सुवेचें करयेचेरच तें सिजाचें आसलें आनी तें जावन आसलें आयदनां ती बायल्यान आनी भितरल्यान नितळ जावचें. पूण हे मनीस तशें न्ही तांकां बायल्यान तें फर्ज जडल्यार जालें बायल्यान तें नितळ जाल्यार जालें भितर कशेंय आसूं दी तांकां तें पडोवन वचोंक ना. आमकां तशेंच आमच्या जिणेंत उपादेश देवान दिल्ले आनी ते उपादेश आमी पाळूंक आसात. ते उपादेश पाळना जाल्यार थोडे फावटी आमी त्या विशयांत चिंतूंक वचना हांव. एक उदाहरण तुमकां सांगता. आमी आयताराचें मीस पाळचें तें आमकां एक उपादेश तो आयतार स्वता घेवनपणी सांबाळ आनी तो आमकां उपादेश जावन आसा आनी तो पाळूंक आसा. आनी कसो तूं पाळताय मिसाक खंयच्या वेळार येताय चडताव जावन वेळार येतात चडताव जावन वेळार येतात पयलींच येतात पूण थोडीं जाणां केदाळ एक 5 मिनटां मनी लेट करन आयल्या शिवाय तांकां मीस आयकल्ले बरी जायना. 5 मिनटां मनी वेळ करणे जाय पूण इगर्ज तेच्या कानुना प्रमाणे एक मनीस हांव पातकी म्हणल्या उपरांत येता जाल्यार ताका कुमगार खाण घेवंक ताणें नजो. कित्याक म्हळ्यार ताणें पयलें कुमसार जाय ह्या कुमसार जावचें म्हळ्यार हांव पातकी म्हणलें वळखून घे जाय उपरांत ताणें कुमगार खाण घेवत. तें जावन आसा रूल आनी रेग्र इगर्ज मातेची. आनी आमी मिसाक येता कितें करता आमच्या सांगात एक आसता सैतान केदाळे आमच्या बोल्सांत आसता तो आनी तो केदाळय आमकां मीस भेटोवंक या कितेंय आमचें आत्मीक कार्य करूंक एक आडकळत
तेर्स म्हणटाना टुई जालें आनी खाणेन भायर गेलो आनी वचून ते ताचेर उलोवन आयलो. ते अर्दे मीस अर्दो तेर्स थंयसर राखेर जालो. मिसाक आयले तशेंच मिसा वेळार रिंग जालें ताचें मोबायल भायर गेलो आनी उलोवन आयलो. आनी परत्यान आनी एक कोटी आयले आनी कॉन्सेक्रन्साचो वेळ जाल्यार भोव पवित्र वेळ जाल्यार तशेंच ताणें केलें. तशेंच केलें आनी परत तेंच मीस आयकोण जालें आनी तशेंच कुमगार काणी खायलो. कुमगार काणयेन गेलो. कुमगार गी बाकरी गी कळीत ना. कित्याक म्हळ्यार सगळे मीस आयकल्या शिवाय आमकां कुमगार काण घेवंक जायना नोजो. आनी आज आमकां नियमशास्त्र ह्या रेगरो कितें सांगतात आमच्यो त्यो रेगरो पाळी जाय आनी आत्म्याक आमच्या तें नितळ करूंक सकत जाय. नातर जालें पयल्या घटनांत आमी पळयल्ले बरी तो साबाच्या फॅक्टरीवाल्यान सांगल्ले बरी ते लोक इतलो पुरा लुडकार जाला अत्याचारी जाला आनी कोण करता सक्कड करता तुजें इतलें देवाचें उतर आयकोन कितें फायदो. आनी तें देवाचें उतर आयकतात वय पूण तें आपणाचें कर्ण खाणगे नात. देवाचें उतर आयक आनी आपणाचें कर्ण खाणगे. नातर जालें तें भुरगें मेळ्ळें जालां. भुरगें मेळ्ळें जाल्यार साबू कसलो अन्न दिल्यार तितलेंच तो साबू वापरन त्या भुरग्याक नानयलें जाल्यार तें भुरगें नितळ जाता. तशेंच देवाचें उतर आयकोण तें हांव नालो जाल्यार आत्मीक रितीन त्या दाळा हांव नितळ जाता. तर आज मोगाच्या भावा आनी मोगाच्या भयणी आमच्या जिवितांत नियमा रेगरो आनी सवार संगती आसात आमी पाळी जाय जाल्ल्यो. पाळी आमी पूण ताचे सांगता त्यो रेगरो नियमा निती आसले आमच्या काळजांत व्हरया. काळजांत बदलावन हाडूंक प्रयत्न करया. त्या दाळा मात्र त्या देवाच्या उतराचें मोल आमकां समजता. त्या सभाचें मोल समजल्ले बरी देवाच्या उतराचें मोल आमकां समजता. त्या प्रमाणे जियोंक आमी प्रयत्न करया गे. उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उचारणी करया. एकाच देवाक सतमंता सर्पदुदार बाप तो सर्गानी पृथ्वीचो निस्त्या आनी नादिस्त्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा परवी बापातान जल्मला. देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजलो खरो देव. तो देवातान जल्मला ताका रोसूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरी सर वस्तू केल्यात. आमा मनशा बसत आनी आमचे सडोने बसत सर्गार्थोन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंच पिलाताकाल ताका खुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापानी पुताता नीप जाला. बापानी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी माम्या फावो प्रभो देवरी तोलेलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतार स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे सकींच नियम रेगरो आनी सक्कड आमी पाळल्यार ताचे तावन कितेंच फायदो ना. बगार देवाचो आशिर्वाद आसत जाल्यार आमी तें देव नियम रेगरो आनी तशेंच देवाचें उतर आमचें कर्ण घेतलें हांव आमचें अंतस्करण नितळ करतलें हांव. त्या खातीर देवाचो आदार मागया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेची जतन घेवच्या आमच्या पापा साहेबाचेर गोवळी बापाचेर याच्याक धार्मीक भाव भयणीचेर तुजी दाराळ आशिर्वादां घाल. तांच्या मिसा वावरांत तांकां येवच्या सर कश्टाक अडकळीक फूड करूंक तांकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागता.
जावा बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांक सरकारी अधिकाऱ्यांक तुझ्या कृपे बेसावानी बरो. जात कात धर्म तशेंच स्वंत फायदो लेखी नासतना देशाच्या आनी लोकांच्या बरेपणा खातीर तांचो वावर करूंक तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. विविध रितीच्या पिडेक वळख जावन कश्टांनी आसच्या आमच्या भावा भयणीचे तुजी कणवळ्याची दिश्ट घाल. तांचे दुखींतल्यान तांकां तूं निवार. तांच्या बावट्टान तिरसान सांबाळूंक तांकां आदार दे. तांची जतन घेतलेल्या समेस्तांचे तुजी दराळ आशिर्वादां घाल म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. संवसारीक कुशालायक वस्तूक लबदोन वायट सवयेक बली जावन तुजे तावन पयस गेल्ल्या सर आमच्या भुरग्यांक आनी युवजनाक तुजी काकुळतेची दिश्ट घाल. तांच्या जिवितांत ताणें बरें विसरून जैताच्या मार्गार चलोवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी जमा जाल्ल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी बरो. एकवटाच्या माया मोगाच्या स्पिरितान पिरगस कुटां बांदूंक एकामेकाच्या गरजां पावोवंक सर्गींच्या राजाचे खरे नागरीक जावंक आमकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगळ आमच्या सर्गींच्या बापा आमची मागणी तुका आमी उबारल्यांत. आमच्या जिवितांत आमचे स्थकी करूंक असाध्य जाल्ले सबार संगती आसात. आमी देवाचें उतर आयकत हांव तें पाळूंक आमकां कश्ट जाता. तें आमच्या जिणेंत घालूंक आमकां कश्ट जाता. पूण तुजो आदार आमकां मेळत जाल्यार खंडीत जावन तें साध्य जातलें. त्या खातीर तुजो आदार आमकां दी म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटयता काणी बापा उंड्या वयनाची भक्तीन समर्पिता ही काणीक मोगाची. काणिका संगी भेटयता जिणी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोणी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणीक ही आमची. मोगा स्वरूपकार जावं तुका भेटोची. सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची कुरपादी जियेवच्या जिणी मोगाची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची. मोगा स्वरूपकार जावं तुका भेटोची. सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची कुरपादी जियेवच्या जिणी मोगाची. तेनी साबा दिल्या आमकां मोगाळा बापा. अर्गामी भेटयता भक्ती नासुका. आशिर्वादा घाल तूं आमचे हर एका दिसा. जिणी सुफळ नंदन कर मागता ये बापा. मोगाळ भाव भयणीनो हे आमचें बलिदान सर्पदुद्रा देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नेके पवित्राच्या देवाक सर्वेश्वर मानून दी. जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्राय संपूर्ण कांय आमकां फावो जावं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुद्र आनी सस्नाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकार मरेतान जल्म घेतलो कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, povit, povit darbara so servis por tu Sargani so sarvarla tuja veva Usagi tu ka jai jai Sarveshwarache navieta taka jai Usagi tu ka jai jai Usagi tu ka jai बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परी जेवण जाताच ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे मोगसाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करा भावार्थाचो गोट परगटोया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या अजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरे देवाचे माये संगती भगेवंत जुजेतीचो पोती भगेवंत धर्मदूतांनी सर काळीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदरणी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन आमच्या सोडूनराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो रास जावं कांदी आनी आमी आमचे दिलेल्या आमकां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार
दया करून ह्या जिवितान सौकासाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोवच्यान एकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससना समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवतणेचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देने कोटान सांबाळ. तुजी येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. म्हाका भलायकी मेळटली. ये म्हज्या काळजान ये म्हज्या काळजान जेजू सडबोंदारा. ये म्हज्या काळजांत आनी भिडा थंयसर जेजू सडबोंदारा. ये म्हज्या काळजांत ये म्हज्या काळजांत जेजू सडबोंदारा. ये म्हज्या काळजांत आनी भिडा थंयसर जेजू सडबोंदारा. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची साखरी करूंक आमची उमेद झडत वचो हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. ह्या संवसारीन जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसल्या घेवन जुतात देवा, ह्या आमच्या मागण्यांक तूं आमचे सवय मेळ. जेजू सोडोनराचो मोवाळ मोग तूं जाणां जाल्लोय. ताच्या सोडणीच्या स्वार्था तुवें पयस आसल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्तच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्तसाक्षीच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीच कश्ट अडचणी संपूर्ण निराशेच्या परिस्थितींत आसल्याचो तूं खेरीत शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीर भरोसो न्हू ही म्हजी गरज हाडून हांव हांगा तुज्या पुण्यक्षेत्राक पातयेवन आयलां. हांगासर आमची इरादे आमच्यो गरजो सांजुदाक आमी उचान सांगया. म्हज्या मोतीर खाळोक हाडन म्हजो भावार्थ दंडळावंक पेसाडच्या आमच्या आत्म्या वैरेक तूं तुज्या अपोस्तलीक पदवेन पयस तोंडाय.
ये वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्ल्यांक भरोसो दिवचे खेरीत देणे तुका देवान दिला. म्हज्या जिणेचे कांटे खुंटे म्हज्या काळजाची कोडसाण हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ मैपासी नांवां तिकीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोड दी. अशें आमच्या सोमिया जेजूचे महिमेवंत नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. सरस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासान आनी काकोतीन वागोवं. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरपर्यंत आमचे संगता आसा. तो तुमचे समोर रावून तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचे तें आसचें सर वायट भस्मून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजडीत करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदांच तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळें सदां आसूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागी सरया. आमचे ताळे करया मोये खोगोळसिया. वर्ता हितलानी सोद्या फुलां एकठांय करया. तासो एक मुकुट उद्या आनी मायेक दिया. सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागी सरया. आमचे ताळे करया मोये खोगोळसिया. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वाद दिवं आमकां. मागीर पुस्तकाचे एक वेळ निरंकार आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. मोगाच्यानो सांजुदाचे पुणशेत पक्षिगेरे तर्फेन म्हजे प्रणाम तुमकां सर्वांक. ऑक्टोबर म्हयनो पुणशेताक एक विशेश आनी विशिश्ट म्हयनो. ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर 28 तारखेर आमच्या पुणशेताची वार्षिक परब. आमकां भिरगस घरांक हें वरस वज्रोत्सवाचें वरस. ह्या संदर्भी ह्या पुणशेतांत हर एका वर्सा वरी ह्याय वर्साय सामुहीक काजारांची मांडावळ केल्या. जर तर तुमकां कोणायकी ह्या सामुहीक काजारा वेळार हांगासर लग्न जावंक आसक्त आसा जाल्यार सकयल कांसिल्या नंबराक फोन करून ऑफिसांत तुमचें नांव दाखल करूंक हांव तुमकां उलो दितां. सामुहीक काजारा वेळार हांगासर तुमचो खर्च चड वांट्यान आमीच पळयता. अर्थीक अडचणीन आसलेल्या तुमकां हांगासर लग्न जाता आसतना खंडीच तें फायद्याक पडटलें. तितलें मात्र न्ही, हांगासर साबार लोक त्या दिसा ह्या पुणशेताक येता. तुमचे खातीर विशेश तरान त्या दिसा मागतलो. वो एक अवकाश, वो एक खंडीत व्हडतो फायदो तुमच्या जिवितांत. त्या देखून वो अवकाश गलसून ह्या सामुहीक काजारांत लग्न जावं हांव तुमकां आपोवन दितां, उलो दितां. परत हांव तुमकां सांगतां, जर तर कोणायकी ह्या सामुहीक लग्ना वेळार लग्न जावंक खुशी आसा जाल्यार सकयल कांसिल्ल्या नंबराक कॉल करा.
तुमची नांवां दाखल करा आनी त्या मरीफात आमकां मांडावळ करूंक सहकार दिया म्हूण तुमचे लागीं हांव उपकार मागतां. देव बरें करूं.